15 ऑगस्टाची तुमकां सगळ्यात पहिली परबी इंडिपेंडंट डेच्या आयज आमच्या भितर आमचे सरपंच दवल्लीचे तशें आकेबाई सरपंच तेजे सगळे पंच मेंबर आयज आमकां मिलिटरी आमचे रावंडफोंड आसा तेंच्यांनी आमकां आयज हांगा इन्वायट केले की जे आमी फ्लॅग होस्टिंग करता ते कशे भशेन करपाचे आनी कशें फ्लॅग होस्टिंग करप आनी वॉटर बॉडीज आसा सगळ्या सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान मोदी सरकारान किंवा आमचो गोवा सरकारांतलो डॉक्टर प्रमोद सावंत जितले वॉटर बॉडी प्रिजर्व आसा ते सगळ्यांनी फ्लॅग होस्टिंग करप तशें WRD तांकां बी डायरेक्शन दिले कडेन आमकां पंचायतीकय डायरेक्शन दिले कडेन आसा आनी आयज आमी सकाळच्यान आमी दवरले वॉटर बॉडी तळेबांद तशेंच शेल्पे रिवर किंवा आमच्या नावेली मतदारसंघात 30 कडेन वॉटर बॉडी आसा ते सगळ्याक फ्लॅग होस्टिंग करून आमकां हांगा इन्वायट केले त्या खातीर हांव आमच्या आकेबाईस किंवा दवरली पंचायतीवर सगळ्या आमी मिलिटरी कॅम्पचे मेजर किंवा तेंचे CO कोण सगळे आसा तेंचे आमी उपकारी आसा अशेंच आमकां तेंच्यांनी हर आमचे इंडिपेंडंट डे सेलिब्रेशन करता किंवा बाकीचे कितें देशा बद्दल कितें आसा तेन्ना आमकां हेंच्यांनी अशेंच वेलकम करचें अशेंच आपोवचें थँक्यू. 15 ऑगस्ट हो एक खोशेचो दीस आनी एक व्हडलें फेस्त आमी गोंयकार म्हणटात फेस्त म्हणून आयज सरकारान सेंट्रल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान घडून हाडला एक अमृतसर हो हर इंडियेक तळें आहा थंय एक फ्लॅग होस्टिंग करचें म्हणून आयज आमच्या गांवांत दिकारपाली दावोल्ली हे पंचायतीन दावोल दिकारपाली एक बरेंशें तळें आशिल्लें आनी एक पुर्वजाचें तळें हे तळ्याचो जायतो लोक उपयोग करता उदक शेतान घालता भाजी रोयता हे एक आमकां अभिमान हे सरकारान एक प्रिजर्व करून दवरचें म्हणून उदक आनी हे उदक पिवपाक बी आमी उपयोगाक पडटा आमी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ गोवान हे उदक प्युरिफाय करून पिवंक आमचे वाड्यान दिवपाक अशें थाराव घेतिल्लो आशिल्लो हो हे थाराव जाल्यार पुरो म्हणून आमी मागता आनी हे कमांडर आनी आमचे CO नावेलीचे मिलिटरी कॅम्प आनी दिकारपालीचे हे मिलिटरी कॅम्प आमकां 2 पंचायतीक लागता आकेंबाश आनी दावोली दिकारपाली हांव एक CO साहेबाक आनी तांचे अधिकारी हे आमचे समोर आसा तांकां काळजान तेवन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हे आमकां इन्विटेशन दिलें देखून आमी आमचे पंचायतीन बी फ्लॅग होस्टिंग करून मागीर उपरांत तांचो केलो आमकां बरें दिसलें आनी आमच्या सगळ्या मेंबराच्या नांवान आनी सगळे आमचे गांवचे आकेंबाश आनी दावोलीचे गांवचे लोकांच्या नांवान हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा CO साहेबाक थँक्यू.